खांडेपारच्या ओपा उदक शुद्धीकरण प्रकल्पात बिघाड जाल्ल्यान तिसवाडी आणि फोंडे म्हालात शुक्रारा मर्यादित उदका पुरवण जातली। प्रकल्पाचे दुरुस्ती काम सुरू आसा अशी बातमी प्रसारित जाल्ली। मात प्रकल्पात तांत्रिक बिघाड जाल्ल्यान फकत वरभरा खातीर प्रकल्प बंद केल्लो अशें कळटा। दुरुस्ती उपरांत रोखडेच तिसवाडी आणि फोंडे म्हालात सुरळीत उदका पुरवण सुरू जाल्या। ओपा हांगसरलो जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो ब्रेस्तारा राती 11:30 वरांचेर बंद पडलो। थंय जो लागीं एक ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो ताका फॉल्ट जालो आनी ताका लागून PWDचे इंजिनियर आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियरांनी वचून थंय रिपेरिंग केलें। रातभर काम करून शुक्रारा सकाळी 4:30 वरांचेर हो प्लांट सुरू केल्लो आसा आनी आतां पणजी आनी तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्यांत सुरळीत वॉटर सप्लाय सुरू जाल्लो आसा। पूण मातशें एक बारीक टेक्निकल प्रॉब्लेम जाल्ले कारणान एक अर्द वर ते 1 वर भितर परत बंद करचो पडलो हो आनी प्लांट आतां परत सुरू केल्लो आसा अशी माहिती फोंडेचे जे AE आसा काशीनाथ सराफ यांनी दिल्ली आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।